पवित्र कुसाचे कुरेन न्यूयर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सर्पित्वार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेसू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मरयतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चडलो सोरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सवे भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या ओपा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो वानी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो वानी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो वानी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाचे माई पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. संतोसाचे गूट पयलो गूट बोडव्या गाब्रेलान आंकवार मरेक खबर दिली देवाचो पूत तुजे कुशवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेस जाली. मागणे बापा तुज्या बोडव्याक धाडून तुवें आमकां सोडवणेची बरी खबर दिली ती आमां जोण एकल्या सवें शार्ती पावूं म्हूण आमी मारेचे विनवणेन मागतां. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाचे माई बापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेताय सा उस्तऱ्या मोदें तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू बैगुती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो वनी सदोय तुझा पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Ataniam Cha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो वनी सदोय तुझा पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Ataniam Cha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो वनी सदोय तुझा पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Ataniam Cha Manancha Velaramen Moima Bapa Kani Puta Kani Pavitratmya जसो आदि तसोच सदां सदां सर्वदा आमेन हे मोजा जेसू बोगोस आमकां पातकांतल्या निवार आमकां एमकोणांतली उज्यांतली पुगोटल्या कोश्टांतल्या आत्म्यांक स्वर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो गूट आंकवार मरे गरबेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली मागणें आमी मागुया सगल्या दोतोर नर्सींग आनी हॉस्पिटलांत वावुरतल्यांक बरी भलायकी आनी बरे सेवे चाकरेचे मोन दिवं म्हूण हे खणान मारीचे विनोवणेंत आमी मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकायूं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो वनी सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो वनी सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज येसू Baiguti Maria Vachi Mai Amapapian Kativ Neti Kor Atani Amcha Manancha Velaramen मोहिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या जसो आदि तसोच सदां सदां सर्वदा आमेन
ओ म्हज्या जेजू ए म्हज्या जेजू बोगोस आमकां पातकांतली निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली पुरगोंतल्या कोश्टतल्या आत्म्यांक स्वर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट आंकवार मारये बालका जेजू बेलाशेरान गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मदें प्रसूत जाली. मागणें दुर्बलपणान जल्मल्ल्या देवा पुताक कालीज मनान दुर्बल जावंक आनी दुर्बल्यांचो मोग करूंक आनी तांकां आदार दिवंक तूंच आमच्या मनांत घाल. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदय तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. बैगुंती मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसोच सदां सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमच्या पातकांतली निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली पुरगोतरेन कोश्टतल्या आत्म्यांक स्वर्गार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट आंकवार मारयेन बालका जेजूक व्हेलो आनी बेठयलो देव तेंपलान आनी ताका सांत सिमाच्या हातान दिलो. मागणें आमी मागुया सगल्या पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां खातीर आनी खेरीतपणी कोवीड-19 पिडेक सांपडलेल्या पासत तांकां बरो इलाज मेळूंक आनी तांकां पेकोवणी फावो जावंक आनी आमा समेस्तांक हे पिडेंतली निवारूंक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो चेताय आसा
उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक जसो आदी आनी तसोच सदां 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 सर्वदा. काल आमेन. आमेन हे मोच्या जेजू बोगोस आमच्या पातकांतली निवार आमकां एमकोणांतल्या उशांतली पुरगोतरेन कश्टतल्या आत्म्यांक सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 गूट परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. मागणें आयचे नवें भेटयतल्या 4थ्या सॅक्टराच्या दर एका कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना आमी बापाची खुशी सोदूंक पातोक पयस करून तुका मानता तेंच करूंक तुजो आत्मो आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor, Ataniam Cha Manancha Velar, Amen. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो चेतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदोव आणि सदैव तुझो पूत जेजू Vaikuti Maria Devache Mai, Ama Papian Kati Vinati Kor,
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू Bagyuti मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू Bagyuti मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू Bagyuti मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू Bagyuti मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू Bagyuti मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदैव तुझा पूज येसू हे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे म्हज्या जेसू मोय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसोच आतां सदां सर्वदा हे आमेन. म्हज्या जेसू भगोस आमकां पातकांतली निवार आमकां एमकोणांतल्या उशांतली पुरगोदंतल्या कश्टतल्या आत्म्यांक सरकार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक नमांडणी काकुतीचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पदेशी येवेची बाळकां तुका उलो माता हे दुखाच्या कोणान आस्कार सुस्कार सोडून दोन करून माई तुका प्रार्थना तो आमचे दयाश्रातनी तुझी काकुतीची नदरगार तो कोणवाले आनी दुलो बांकार मरे हे पदाचो उपरांत तुजो पुचेसू आमकां दाखोय बागेन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसलो आमकां ते आमकां फावो जावच्या आमेन. बो पयसाय चिरणी आमची पासून माग क्रिस्ताचे बसाणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थया देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मोन्ना आनी शोणपणावरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकूट सोडलो बागेन ती आंकवार मरेचे बो पयसायचे मिसेर आमी नियटाव तांणी तातूंत आटापल्लें आसा ताची देख येवची आनी बसलेलें आसा तें आमकां मेळशे कर म्हूण मागता ते संस्था आमच्या सुम्या वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय अशें जावं. पाप सेवेचें ते समा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय सा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदैव तुजो पूज येसू बागुती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदीं तसोच आतां सदां सर्वदा आमेन. तुझे राखणे काल आमी आसरो घेतांव देवाचे बागिवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना को संवसार संकोश्टांक आनी आकांताक सांपडला आमी तुज्या गोपांत उडून येतांव देवाचे आनी आमचे माये आनी तुझे राखणे काल आसरो सोदतांव. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकुत्सार नदर आमचेर घाल भोव बागिवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेलेल्यां खातीर रुदन करतल्यांक भोव करून फावो ते पुरी मातयेक लावूंक घडोवंक ना
तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावूंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरमाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश्ट सोंपूंक आनी बोरमांसो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें तेच परी तुज्या देवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपकुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोड उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गोवडीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भागिवंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोडार वावर करतल्या भावां भयणींचीं मनां उजवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुडाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवशी कर. आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भागिवंत मारये, झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू करचुंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदभाव करूंक पयशे खर्चूंक आमचीं ओतोस्कोरनां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सोगोट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गोरजेपोतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां बाबार्थान मजबूत, सेवेंत धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कोश्टवतल्यांचे बुजवणे, तळमळटल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पाटलावन हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेंत तरुणांची आनी बोरमांशाची खुणां कशी तूं परचळटाय तर आमी तुका शरणा येतांव. हे कोनवाडे मोगाड आनी दुलोब आंकवार माये. आमेन.
Number A8, page 4. देवाचे वेदी सोरियावेता खुशालकाय सोतोस म्हाका दितल्या देवाशी विस्वास दवरून हांवेता देवाशी हांवेता तुजो स्वाड मोचेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण घोडोय तुजो दोंगराची दोळेन म्हाका वाट दाखोय देवाची वेदी सोरी हांवेता खुशालकाय सोतोस म्हाका दितल्या देवाशी विस्वास दवरून हांवेता देवाशी हांवेता दर एका दिसा जेन्ना आमी आमचे बापा म्हणटा ही उतरां आमी परतून परतून आमच्या तोंडांतलीं भायर सोदतात. तुजी कुशी जावं स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. देवाची कुशी करूंक जावन आसा मुखेली काम मुखेली कायदो जावन एकल्या मनशाचो. आमी आसा ह्या संवसारांत आमची कुशी करूंक न्हय. देवान आमकां विचून काडल्यात. आपली कुशी पाडून आमी ह्या संवसारांत ताजे बाग्योनपण आनी सुपूर्दनायेक आख्या संवसारा पावूंक. पाडसुमीन स्वरांत कबूल आसुल्ली देवाची कुशी करूंक आनी ती देवाचे कुशीचेर केन्नीच आड वचूंक ना. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां उगडास करुया की आमी ह्या संवसारांत आसा म्हूण न्हूच आमची कुशी न्हूच पेल्याची कुशी करूंक पूण फकत देवाची कुशी करूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारयेन देवाची कुशी केली. वच आनी तुमी तशेंच कर. मारिया आमची सुर्गीची आवय. भुरगेपणान तावन ती देवाचो खूब मोग करताली आनी मागण्यांतल्यान आनी आपल्या चालत्या जिवितांतल्यान देवाक मानवता तसलें जिवीत जियेताली. देखून देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली.
गाब्रिएल दुताचो संदेश आयकना फुडें ती गाबोडली कोरी, पूण तिणें देवाचे कुशेक होयकार दिलो आनी देवाच्या पुताक आपल्या कुसव्यांत बिराड दिलें आनी ताका जल्माक हाडलो. देवाची खुशी आगोड आनी कोश्ट परिस्थितींत पाळूंक आयज मारिया आमकां एक खेरीत नमुनो. तर मारयेचे विनवणेन आमी ही देवाची खुशी सगळ्या वेळार आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां बोळ आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत देवा लागीं मागुया. तशेंच आयचे हे नवेन समोरतल्या 4 सेक्टराच्या भावा भयणांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदान मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, ही पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां ओळखून घेवया. हांव पदकी सोर पदवीदार पदवीदार देवाक आनी तुमकां तुमकां भाव भयणीनो म्हजो जो गुन्यांव गुन्यांव उच्चारून उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच अखबार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पदकां भोगसूं आमकां सत्नाच्या जिविता पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कोर, सोमिया काकलोद कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकलोद कोर, सोमिया काकूट कोर. सोमिया काकलोद कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तुमकां बसायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या वतीर संवसारांत सर्गीच्या सोगता तोखतल्या चुकाचेर आमची काळजां तेरत करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत आनी राज करता देवा सासणाच्या सासनान. आमेन. भाग्योन पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटी बेले वाचप. बाबा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें. पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलेल्यांक कुटवता ती भेटोवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलून दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणया, देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तूं कोत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या,
दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा म्हजें वोंड तुजी तोखणाय करतले निरंतरी दिसान दीस तूक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी म्हजें वोंट मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं जुगडास करीत आसा सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दरलां दिसता जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाक्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा ओ पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दयेन सांबाळ जबाब देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा उद्गार Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy. वर्तो बाप जेजूचो ममेमोत देव आमचो तुमची मोत उजवाडावं तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बरवसो उगडा पद तुमकां जावं Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy, sorvespora. Sorvespora, soy. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची सवे असो मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजूची आवय आनी भाव भयणी पावून सोडली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असोच जेजून निरोप दिलो पडे असो जेजूक निरोप दिलो पडे तुजी आवय आनी तुजे भाव भयणी भायर वचात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात आनी तांणी ताका असो प्रतिपाल केलो म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयणी कोण आनी आपणा भोंवती बसुल्ल्यांचेर नरत भोंवडावून म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकणे तुका क्रिस्त देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय अशें स्वामी जेजून जबाब दिलो जेन्ना ताका सांगूंक आयली ताची आवय आनी भाव भयणी ताका सोदतात म्हूण ताचे लागीं उलोवंक आनी स्वामी जेजूच लागीं विचारता म्हणटा म्हजे भाव म्हज्यो भयणी म्हजी आवय कोण उपरांत म्हणटा जो कोण बापाची खुशी पडटा तो म्हजो भाव भयण आनी आवय बापाची खुशी करता तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
ही उतरां परतून परतून आमच्या तोंडांतली भायर सोदतात. पूण जेन्ना केन्नाच आमी विचारना जायत आमचेच लागीं कोण जावन आसा ती देवाची खुशी म्हजे सोबे म्हजे ताई. स्वामी जेजूस एक पावट हांव म्हणटा पवित्र प्राणार हांव म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयला. आनी कोण जावन आसा म्हज्या बापाची खुशी? म्हज्या बापाची खुशी जावन आसा तुमचें बाग्योनपण, तुमची सोपुडनाय. बाग्योनपण आनी सोपुडनाय सांबाळटात आनी बाग्योन जातात जावं सोदतात आनी सोपुडनायचे मार्गार चडटात आनी वाडटात. ते देवाची तांबोन आसतना खुशी करतात. ह्या पासत आंकवार मोरयेक आमी म्हणटा नमान मोरये कुरपेन बोललेली. कित्याक तिचे सोबे सोपुडनाय आसुल्ली, तिचे सोबे बाग्योनपण आसुल्लें. कित्याक देवान तिका विचून काडल्या म्हूण जावंक आपल्या बापाची आवय आपल्या पुताची आवय घडये जावन आसा हें कारण. पूण जरी तर देव बाप आंकवार सोमणीचे मन पडना फुडें पडले नासलो जाल्यार घडये आंकवार मोरयेक विचून काडचो नासलो आपल्या पुताची आवय जावंक. कित्याक आवय आंकवार मोरयेन आपल्या जिवितांत सदांच देवाची खुशी करूंक पावली. हेंच आमकां शिकयता तीच आमी करात म्हूण. कोण जावन आसा बापाची खुशी चांगला ते भाशेन आमचें बाग्योनपण, आमची सोपुडनाय. म्हाका भाव भयणीनो, आमी देवान आमकां विचून काडल्यात. ह्या मनशाचें आमकां सैम आमकां दिलां. मनशापणाच्या सैमाची आमकां केल्यात. आनी म्हज्यान म्हणूं येता जो कोण खरोच मनीस कसो जियेता, जो कोण ह्या गोट मुर्ती हांव तेंच मानता, जो कोण खरोच मनीस कसो जियेता ह्या संवसारांत तो सोपुडनायेच्या मार्गार आनी बाग्योनपणाच्या मार्गार चलता. जो कोण सोपुडनायेच्या आनी बाग्योनपणाच्या मार्गार चडटा आनी वाडटा तो देवाची तांबोन आसतना खुशी पाळटा. मनशापणाच्या मार्गार, मनशापणाचे वाटेर केतली जावन आसा जायत ही वाट. तोच स्वामी जेजूस आमकां सांगता हांव जावन आसा वाट, उजवाड आनी जिवीत. हांव तुमकां वाट दाखयता. कसली वाट जातली जायत? न्हय फकत मनशाच्या जिविताची वाट. आनी ह्या मनशाचें जिवीत मनीस चलता तेन्ना ताका उजवाड पेट्टा आनीक ताका जिवीत आसा. त्या पासत तुमी ती काणी आयकल्या. त्या दियोजेनीस म्हणटात ताणी दोनपारच्या 12 वरार पणटी घेवन नाक्यार भोंवतालो आनी लोक समजतालो ताका पिशें लागला म्हूण, तो पिसो जाला म्हूण. ताजे लागीं विचारलें तूं कितें सोदताय, कितें पळयताय? पळयनाय तूं इतलोच उजवाड संवसाराचेर पडलेलो आसा तो. आनी तेणें म्हणलें हांव एका मनशाक पळयतां. कित्याक ताचे सरभोंवती जियेताले ते मनीस कशे जियेनासुल्लेत. हेंच आमच्या जिवितांत आमच्यान म्हणूं येना. आमच्या सरभोंवती आमी जियेता ते
आमी मनीस कशे आमी जियेता हाचेर ह्या विचाराचेर आमी थीर आमी नदर आमी मारूंक जाय. कित्याक जरी तर हांव मनीस कसो जियेता जाल्यार हांव स्वाम जेजून शिकयलेली वाट हांव चलतां. हांव मनीस कसो जियेना ती स्वाम जेजून शिकयलेली वाट हांव चलोना. स्वाम जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत. आमचे सर्वंती आमी नदर आमी मारुया. कितें आमकां दिसची पडटा जायत स्वताचो उजवाड फटीचो काडूंक जायत. घडये मनीस आपल्या मनशापणाची सारकी सारकी चवकशी केलेली जाल्यार आनी मनशापणान जियेलो जाल्यार तो बी जातालो ताज्या गिन्यानान हांव वाट चलतां ती केस्ती. म्हजें गिन्यान म्हाका सांगता यो रस्तो न्हय तो रस्तो, हें सत न्हय ती फट. पूण गिन्यानान तर सांगूंक गे पुले उजवाड दिल्या पुरो न्हय. हें गिन्यान आमच्या अंतस्करणाचेर उजवाड हाडटा आनी आमकां ह्या उजवाडान आमच्या अंतस्करण सांगता तूं चलता ती वाट सारकी न्हय, तूं चलता ती वाट सारकी जावन आसा. मोगाड भाव भयणीनो, जरी तर आमी ह्या संवसारांत दर एकलो आमचे मरे आमच्या अंतस्करणाच्या गिन्यानाच्या उजवाडान आमी चल्लेले जाल्यार दुबावना आमी तांबो नासतना देवाची खुशी आमी पाडटले आसुल्ले. पूण आमी अशें चलना आनी ह्या पासत देवाची खुशी पडोवंक आमी पावना. ह्या पासत ह्या नोवेनाच्या दिसांनी जेन्ना आमी आंकवार सोविणीक आमी आमचो आलाशिरो म्हूण आमी तिका पाचारता, आमचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमकां म्हणटा आमी म्हणटा. आमच्या आंकवार सोविणीचे लागीं बो करून आयच्या दिसा आमी मागुया जशे भशेन तिणें तांबो नासतना देवाची खुशी केली तेच भशेन आमी तांबो नासतना देवाची खुशी करूंक आमी राजी जावंक. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी हेंडेणे उपकार आमी मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्ती कुटुंबाचो एकूच यत्न समर्पूंक हे वेदी भोंवतणी एकटोलोली आसा. आपली देणी दुयारपणीन आमचेर वत म्हूण देवा आमच्या सर पुर्विदार बापा लागीं मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारे भशेन आमकां ल्हानवीक हुस्क्यान बोल्लोली आनी सदांच देवाची खुशी करूंक आपल्या जिवितांतले देखी आनी प्रवचना वरवीं शिकयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या देशाचे फुडारी कसलोच भेदभाव करिनासतना निस्वार्थीपण परजेची सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी सदांच मोग मोयपास एकामेकाचो हुस्को सेवा चाकरी बोगसणें वाडोवंक आनी चडोवंक आनी मारे भशेन आमी देवाची खुशी
सदांच करूंक वावरूंक आमकां बळ आनी कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. मिसाची भेट, देवाचें उतर, तेर्स आनी मागणे आमकां देवाची खोशी करूंक घोटाय, आदार आनी बळ दिता. तर मारयेक फुडें घालून आमचें आत्मीक जिवीत सुफळ आनी जिवाळ कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नवान बापा हे मागणे कोता हांव तुका. बोमगाड बापा, तुझ्या पवित्र सभेची कटकटीत मागणी आयकून घे. तुवेंच हांव आमच्या काळजांत घालय, तो तुंत त्याच्या शार्ती पावय. ही आमी प्रार्थून मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. Number C14, page 34. तेणी आमची बेटो खाता, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तुकोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. घोवा उडो आदार हाडटा, ताका चोरूस समोर पिता. आमचे सुख सोर्बे ठोयता, मानून घे म्हूण विरोध करता. आमचो उडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. ताका चोरूस बदलतलो, जेजूच रगत तो जातलो. जेजू आमकां पिवण दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. तेणी आमची बेटो खाता, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तुकोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सत्परविरार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवं. बो व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाड बापा, दुंपा बरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोट तुज्या मुखार चोडून दी. तुज्या व्हडा मोगान इश्टापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोंबडायेन आमकां कोरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्परा कामाच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी परत्या दोबाज्यान आमी कवरची. कित्याक जेजो जालो आमची पास्काची बोवली. जेन्ना कुर्सा व्हरताणी
आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताचें परब यत्नान आदल्या यत्नाक सोपणाय देयली. आपल्या जेन्ना ताणें आमचें सोडवण करूंक आपलो वत्मो तुज्या हातान पोवून देयलो तेन्ना आपूण खरो यज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन देयले. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसर आनी सर्गीचे सर्जोबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान ओंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय ओंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेची आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबर्ताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान सर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मोडदाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काळ तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जुझे जबो निर्मोड पोती, भाग्योन दोर मृतां, भाग्योन जुझे वास आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपण सर परवेदार बापा
सर्वंडन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुज्या उदारका कुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनांच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मुदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सोजी येताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù येतोये आमच्या काळजांत रावूं घे. सौम्या जेजू येतोये आमच्या काळजांत रावूं घे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार करचे. सौम्या जेजू येतोये आमच्या काळजांत रावूं घे. सौम्या जेजू येतोये आमच्या काळजांत रावूं घे.
Mucha soiman kaldo zaloy, sakrarupan dishti borloy, amchi patka kanuroy tay, shanti tuji amka vantai, somya Jesu yetuye, amcha kalzandravunke. Somya Jesu yetuye, amcha kalsandrauke. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा बोरवी आमच्या गायल्ल्या सैंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोवरताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा बोरवीं आमच्या ओतम्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. स्वर परविधार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार.
प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमियाच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें संवसाराक संतोश दिलोय. अंकवाद मारियेताचे माये उदेशी सासनाच्या जिविताचो संतोष आमकां मेळोसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. देवाचो आदार आसूंक सोदां काल आमचे ताय. Number T12. आमचे दाय दुराव गोरसाका कांता सोदास तुपाव मोगाळ माय. आमचे दाय दुराव गोरसाका कांता सोदास तुपाव. माये काकुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणाने बोलले. माये काकुदीचे माये मोगाचे माये सोरशे गुणाने बोलले.